उलय सर हांव पवन मोर्जेंच्यान उलयतां. कितें जालां सर, आयज फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक बरो इनिशिएटीव घेवन गार्बेज क्लीन करपाचो प्रोग्राम घेतला. गेली आमी एक व्हिडिओ पळयलेलो 1-2 विकां पयलीं, जे फॉरेनर्स करतात जावं आनी कोण भुरगे करतात. दॅट इज बरो इनिशिएटीव की कोणी तरी येवन आमचो बीच क्लीन करपाचो. कसो आसा, गार्बेज मोर्जे तयार जायना खंयच, आनी सगळे कडेन गार्बेज तयार जाली तरी ती उदकान व्हांवून येयलेली. आमकां एक नैसर्गीक हे आसा की बीच आमच्या गांव, म्हणजे आमी ह्या गांवचे, त्या कारणान आमी तो क्लीन करतात. तसोच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लास्ट इयरूय प्रोग्राम केलेलो, ह्या वर्सा केला. तेंच्यांनी आमकां जायते हेल्प करतात. हांव मागता लोकलां कडेन, स्पेशली शेक ओनर्सां कडेन, की तेंच्यांनी तांकां हेल्प करचें. आनी फॉरेस्टानूय आमकां त्याच बदलाक हेल्प करून की दोगांयनी ते टर्टलाक कन्जर्वेशन करपाक हेल्प करची. लास्ट इयर जेन्ना आमी असो प्रोग्राम केलो पळय, तेच्या उपरांत टर्टलाची रेट आसलेली पळय, जे हॅचिंग जालें पळय, ते वाडलें, इन्क्रीज जालें. हेजें श्रेय कोणी तरी दुसऱ्यान घेवचें न्हू, डिपार्टमेंटान घेवचें जावं त्या लोकलांनी घेवचें. कित्याक ते लोकलांनी दाखयलें म्हणून ते आयज कासय हांगा प्रिजर्व जातात. तेजो मारो कितें जाता सर, लोकल आमी आमचे कडेन पळय आतां कोरोना टायमार 2 वर्सां जालीं, सिजनूय सारको ना, कोणा कडेन कामूय ना, धंदोय ना. सो आमी तांकां हें करता म्हणून आमच्या पोटाचेर, म्हणजे जे आमचे शेक ओनर्स आसात पळय, तेंच्या पोटाचेर खोट मारचें न्हू. पूण जे ऑफिसर आसात, जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां जे काम करता पळय, तेंच्यांनी बरो इनिशिएटीव घेवन आमकां जायती हेल्प केल्या. आमचे म्हणजे जे शेक ओनर्सांक जाय तशें तशें तेंच्यांनी काम करपाचें पद्दत केला. आनी हांव मागता शेक ओनर्साचे कडेन की कशें आसा, एका हातीन ताळी वाजना. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करता पळय, तशेंच शेक ओनर्स जावं लोकल नुस्तेकार आसात जावं आनी कोण आसात पळय, तेंच्यांनी तांकां तितकीच हेल्प करची. तशेंच हांव गोवोरमेंटा कडेन आनी एक गजाल मागूंक सोदता. जी एंटायर स्ट्रेच मोर्जे बीच आसा पळय आमचो, जी गव्हर्मेंट लँड आसा पळय, तेजो सर्वे जावचो. कितें जालां जाणा, हांव पंचायतीन मेंबर आसा, सो थोड्यांक अशें दिसता की मेंबर आसल्या कारणान आमचे कडेन खूब रायट्स आसतात. तशें रॉंग एक्चुली. आमी जरी एनओसी दिले तरी तेंचे एनओसी आमी पेपराचेर दितात. आमी तांकां अशें म्हणिनात की तेंच्यांनी बिचार एक्वायजेशन करपाचें. आतां जर तुमी वयशात जाल्यार हो आमचो स्ट्रेट आसा, सर दाखयतले तुमकां तुमच्या कॅमेरा, हो स्ट्रेस आसा पळय, थंय फॉरेस्ट आसल्या कारणान कोणाचें एक्विजिशन जावंक ना. पूण जशें एंटायर विठ्ठलदासान आनी गावड्या वाड्या वयता पळय, थंय न्हू तेंच्यांनी ऑलरेडी न्हू बिचार पावले. आमच्या लोकलांक जायते त्रास जातात. त्याच्या खातीर तरी कितें तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आतां कशें, मोर्जीम बीच हो फॉरेस्टाचो बीच म्हणटात ते, म्हणजे फॉरेस्ट एरियाक लागता. टर्टल कन्जर्वेशन जाता हांगा. आनी तें खऱ्यांनीच जावचें, अशें न्हू की तें बंद जावचें. जावं कोणाक अशें दिसतलें की आपलो बिझनसा खातीर तांकां मार बसता, जाल्यार ती रॉंग इंटेन्शन. तेंच्यांनी सरां कडेन उलोवन बिझनसूय करचो, तांकांय कन्जर्वेशन करचें. आनी तशेंच सर्वे जावन जर जालें जाल्यार एंटायर गव्हर्मेंट लँड आसा पळय, ती गव्हर्मेंटान आपल्या हातीन घेवची. आयदर ती फॉरेस्टाक झाडां लावंक दिवची जावं वाट सोडची. अशें न्हू की लोकलांक त्रास करून. लोकलांक विथ द हेल्प ऑफ द लोकल ते घेवन तांकां कन्सिडर करून तेंच्यांनी एक्विजिशन करचें. आतां नुस्तेकारांक कितें जालां, विठ्ठलदासान पंच मेंबर मोर्जी. आयज आमी मोर्जे बिचाचेर आसा. सुंदर असो आमचो मोर्जे गांवचो बीच. आनी हांगासर एक बारीकसो प्रोग्राम दवरलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान, वायल्ड लायफ वीक म्हणून, जो आठवडोभर चलतलो. आनी तेंच्या अंतर्गत आमी सगळे इस्कॉलाचे भुरगे, पंच मेंबर, आमच्या गांवांतले नागरीक आनी आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे येवन बीच क्लिनींग करता. बीच क्लिनींग करप चालू आहा. पूण एक बरी गोष्ट केल्या की आमी अवेअरनेस केला की प्लास्टीक यूज करप ना, हें करप ना. पूण कितें आहा, टुरिस्टीक प्लेस आसल्या कारणान हांगासर टुरिस्ट येतले, मातशी गार्बेज जातली. पूण तेच्या खातीर सरकारान एक 70 कोटी कितें तरी 5 वर्सांक कॉन्ट्रॅक्ट दिला की बीच क्लीन करपाक. पूण हांगासर आमकां दिसून येता की मोर्जे बीच टेम वाडो टू गावडे वाडा पर्यंत सुरू जाता. पूण हांगासर फक्त दोनूच लेबर आसा. आनी तो 2 लेबर कितले काम करतले आनी कशें बीच क्लीन करतले आमकां कांयच कळना. आनी म्हाका दिसता हांगासर सरकाराची कांयच तेंचेर लक्ष ना. म्हणजे सरकारान तांकां मॉनिटरींग करपाक कोणाक तरी दवरूंक जाय आसलें. की ते हांगासर तो एक जॉन म्हणून तेंचो मॅनेजर आहा, तो म्हणटा इल्ले दिसा फोन केला म्हणटा आपूण म्हणटा तांकां हें घालता म्हणटा, लेबर घालता म्हणटा. पूण पयलीं हांगासर जी दृश्टी म्हणून कंपनी क्लीन करताली, तेचे कडेन 12 लेबर आसले, 12 सारके. आनी आतां हांगासर मोर्जे बिचेर 2च बायलां क्लीन करता. आनी तांकां बाबा ते जनावरांक कशें ह्या वटेनसून त्या वटेन ह्या वटेन, ते म्हाका दिसता की सरकारान हेचेर लक्ष घालचो. आनी दोगांक कडेन हो मोर्जे बीच क्लीन कसोच जावचो ना, हें मागता सरकारा कडेन. आनी टुरिजम डिपार्टमेंट, कित्याक आमच्या पेडणे म्हालान टुरिजम मिनिस्टरूय आहा आनी GTDCचो चेअरमॅनूय आहा. हांव हेंचे कडेन दोगांय कडेन मागता, हात जोडून मागता मोर्जेकारांच्या वाटेन की ह्या बिचाचेर तुमी लक्ष घालचो. आनी हांगासर जो स्टाफ आसा कर्नाटका कंपनीचो, खंयचे हांगा KVSC कितें म्हणटा ताका, तांकां सांगचें की तेंच्यांनी हांगासर बेगींतल्या बेगीन 10 तरी स्टाफ घालचो आनी आमचो मोर्जे बीच क्लीन करपाचो. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग. वाइल्ड लाइफ वीक 2021 के द्वारा वी हैव अरेंज्ड बीच क्लीनिंग एंड कम अवेयरनेस एक्सरसाइज. यहाँ मोरजिम बीच में हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ GBCN का मेंबर्स, पंचायत का मेंबर्स, हमारे पास ज़िला पंचायत का मेंबर है
और KCIC का जो लोग हैं, लाइफ गार्ड्स और स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल्स, सभी लोग मिलके हम यहाँ पर बीच क्लीनिंग का आज एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एक्चुअली जो टर्टल सीज़न है वो नॉर्मली अक्टूबर से मार्च तक चलता है। उसको जो ऑलिव रिडली टर्टल जो मोरजिम बीच में नेस्टिंग करने के लिए उसको वेलकम करने के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ये एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हम माइक्रोप्लास्टिक जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स है वो यहाँ पर काफ़ी जो पानी में वेव्स के थ्रू जो आया वाला है वो बहुत जमा हुआ है। इसको हर साल हम लोग सभी स्टेक होल्डर से मिलके हम लोग इसको साफ़ करते हैं। इस साल भी हम लोग सबको एनर्जेटिक पार्टिसिपेशन के थ्रू हम लोग इसको अभी साफ़ कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं ये बीच हमेशा के लिए साफ़ रहे। जो टूरिस्ट भी यहाँ पर विजिट करें उनको भी ये टर्टल कंजर्वेशन के बारे में उनको भी हम लोग साइनेजेस और इंफॉर्मेशन सेंटर्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ताकि ये जो मोरजिम बीच है गोवा में एक ऐसा बीच है जो टर्टल कंजर्वेशन के लिए हम लोग उसको प्रोजेक्ट करें। टर्टल कंजर्वेशन के लिए ये जो बीच है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बीच है। तो आप सभी से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो प्लास्टिक्स है, जो बॉटल्स है, जो स्ट्रॉ है, ये सब आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज करिए, बाहर मतलब एनवायरनमेंट में थ्रो मत करिए, ताकि वो कहीं कहीं घूम के फिर इसी टाइप का जो मैरीन क्रिएचर्स है उसको कंजर्वेशन करने में कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुंचाता है। सो वाइल्ड लाइफ वीक में आपको सबको मैं कंग्रेचुलेट कर रहा हूँ और आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी पार्ट ऑफ कंजर्वेशन आप भी मदद करिए। एंड वंस अगेन आई थैंक ईच वन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दी बीच क्लीनिंग एक्सरसाइज एंड आई विश वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन विशेस टू ईच वन ऑफ देम। यहाँ से 1997 से टर्टल ये हो रहे संवर्धन हो रहे, लेकिन यहाँ पक्का उसका ऑफिस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वो झोपड़ी बना के वो लोग आते हैं। इसलिए कुछ बनाने के लिए वो CRZ का प्रॉब्लम है नहीं है। एक्चुअली हम लोग पक्का इसलिए हम नहीं बनाते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर हम लोग जो बाकी लोग को भी हम लोग मना करते हैं। जो फर्स्ट 50 मीटर्स है नो डेवलपमेंट जोन है, इसलिए हम लोग त्यांचं उद्दिष्ट बरो आसा आणि म्हाका दिसता ह्या बिचार आमचो लोकल लोक खूब भोंवता, ताका लागून एक आयज ह्या कार्यक्रमाच्या दृश्टीन म्हाका एक बरो दिसता की आमच्या गांवांतल्या लोकांनी हेतून चड लक्ष घालूंक जाय। तर ते आमचे महिला ग्रूप आसा किंवा आमचे भुरगे टिमी आसा, खंयचे आमचे फुटबॉल टिमी म्हण किंवा बाकी खेळटा ते भुरगे, की आमच्या गांवाचो एक क्लीन रावपाक, आमचो बीच क्लीन रावपाक एक आमच्या टिमीनीच खंयचो तरी अवेरनस करीत जाल्यार म्हाका दिसता अशें आमच्या भुरग्यांकच हाडून हे काम करून घेवपाची गरज ना, की आमच्या महिला ग्रूप आसा तांकांय फुडें काडपाचें एक विकांतसून एक तांकां दीस दिवन की फुडें काडून तांकां एक जे सरकार आमची पंचायत सुद्धा तांकां पयशे दिता की ते हेंकां एक दीस लावन एक वाड्याची म्हण किंवा त्या ग्रुपांची जर एक काम दीत जाल्यार एक क्लीन आमचो बीच उरतलो किंवा अशें अवेरनस करपाची गरज ना। ही अवेरनस केला म्हणजे एक खंय तरी आमकां विचार करचो पडटलो की बीच आमचो क्लीन कंटिन्यू कसो रावतलो। हो आमचो प्रोग्राम एक 8 दीस आसतलो किंवा 4 दीस आसतलो, पण आमचो वर्साचे 12 म्हयने आमचो बीच असो आसतलो, तो क्लीन आसूंक जाय किंवा टुरिस्ट येवंक जाय। टुरिस्टांक लागून की आमच्या लोकल लोक भोंवता धांवता किंवा एन्जॉय करता आमच्या बिचार, ताका लागून तरी एक बीच क्लीन रावंक जाय हो आमी विचार करून फुडें वयचे पडटले। धन्यवाद।